आणि आत्ता हांव कसन करतस हांव करतस अंडा किमा कसन की विंगडन फुल ढाबा स्टाईल असताली आणि तुम्ही एंड ते पळयता रब्बा पुरा दाखयता कशी स्टेप बाय स्टेप करतस हांव करतस अम्मा गाव तेदोल ते असना चॉपिंग करचा सांगलेला चलो आता वच्चा फटाफट प्रिपेअर करूया तन ते असना साइड बाय साइड बॉईल करचा दवरलेला हांवे फर्स्ट टाइम ट्राय करतस प्रीतीनं रांदप केल्या रे मजा येत ना खावच्या कसन कोळमोळ येत तसं मसाल्याच्या सुपर प्रिय मित्र दुनिया क्या बात है एक नंबर अंडा करीज रेडी व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि प्रजना की गुड मॉर्निंग घंटे जल्ले 9:43 काल रात्री न्हिदता वेळ जालो आणि आज ही गुड फ्रायडे आणि मग वचून आशिल्ले हांव लेखले की आज नॉर्मल फ्रायडे करून तर गुड फ्रायडे आणि हांगा बँक हॉलिडे आसा आणि मेगा चेडू हांगा रज आसा तर आता पळय आता आज ट्राय करता एडजस्ट करच्या खातीर आम्हाला तांकां हॉलिडे आसल्यार लायक नाजाल्यार क्या कसन करतात आणि ह्या टायमार आसना आनी आसना भोंवचे वतात तर आता ब्रेकफास्ट रेडी करूया जस्ट फ्रीज ओपन केलं आणि पळयलें दूध ना आता दूध वचून हाडका म्हाका तो वचून पळय आता दूध हाडता आणि बाकीचे कसं सामान जेवता ते वचून हाडता आणि मागीर ब्रेकफास्ट रेडी करी आणि हांगाच न्हय आता जस्ट कंडी बगील ओपन केल्या आणि प्लेजंट क्लायमेट आसा म्हळ्यार काल आसना चिक्के वेदर चेंज जाला तर दूध हाडला आणि येताना आसना की ते आसना आंगडीन आसना कोण की आसना एक कसन की एक पॅकेट घेता जायला हांव लेखले कसन तें कोण पळया पळयल तर हें ताक तर हांव अशें जे ट्राय करच्या खातीर हाडलेलो हें ताक 10 रुपये मात्र आतां हांव लेखली इतलो सॉन पॅकेटाक 10 रुपये तर ताजे खातीर हांव लेखले एक शेकाय लायक ना ताजे खातीर आतां येताना हांव वचना हें हांवें हाडलें शेवय तर आतां शेवय हाडला आतां पळय आतां शेवय फंड घालया आनी आमगेले उकड तांदूळ तर सुपर तें जेव्हा पळयतना गांव जोड गायस आयलो म्हळ्यार ते आंगडी पुरा हें आसता न्हू हांव सिंपल शेवय फंड घालता सो हांगा मिरसांग करबेव आनी आल्ले घेतला यांचे लायकोन फंड घालता मागीर च्या रेडी जाला दूध तापून दवरलो तर हांगा फंडा रेडी केला तर आतां आमगेले शेवय घालता तूं आनी उदकाय बॉयल करचें दवरला सिंपल शेवय आजी हाका आतां लायकोन भाजूया थोड्या मीठ आणि थोड्या सक्कर चिक्की टेस्ट येता लायक कोण कदा भाजीता चिक्की ब्राऊन जेवो तर ढांकला आता चिक्की वेट करूया आणि ताजे मागीर आमगेर शेवय रेडी हो 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 सुपर तर उन शेवय रेडी एक नंबर फुल पटपटी जाल्ले वळा चलो ब्रेकफास्ट रेडी आता प्लेटा घालता आणि अम्माक दिता आणि हांवें ब्रेकफास्ट करता तर सकाळ मागीर तांणी पिवन थोडें हांव थोडें काम करता आशिल्लो थोडें मागीर तो गुच्छून आतां भाजी आनी पुरो हाडली आणि आत्तां हांव कसन करतस हांव करतस अंडा किमा कसन की विंगडन फुल ढाबा स्टाईल आसताली आणि तुम्ही एंड ते पळयता रब्बा पुरा दाखयता कशी स्टेप बाय स्टेप करतस हांव करतसा अम्माक हांव तेदोळ ते आसना चॉपिंग करचा सांगलेलें एक्चुअली कसं करतसा थोडें हांव रांदेके हाडली आनी अम्माक सांगलें चॉपिंग करी कांदो आनी पुरो नाशिल्ले टमाटो आनी पुरो ते हाडले आनी मावशी आशिल्ली तर मावशी तिका काम करता आशिल्लें आतां मदें तूं हांव काही चॉपिंग करूं मागीर वेळ जाता घंटे जाल्ले 1:30 थंय तिका अम्माक सांगलें तूं एक काम कर चॉपिंग करून दवरी हांव मागीर हांव प्रिपेरेशन स्टार्ट करता ती आतां चमकल मावशी आनी हांव आतां ब्लॉगिंगय स्टार्ट केलें म्हाका तिगेले तर चड ब्लॉगिंग करच्याक मजा येना म्हळ्यार चिक्के शाय फील जाता ताजे खातीर अम्मा तर चॉपिंग करता असं दाखयता आणि स्टेप बाय स्टेप तुमकां अंडा किमा कशी करची करून सांगता हें पळय आमगेलें कबूतर क्या बात है येवन टायमार येवन बसला ते चलो आता वच्चा फटाफट प्रिपेअर करूया आणि एन्जॉय करूया अंडा किमा तांते न्हय सायड बाय सायड बॉयल करचें दवरलेलें म्हळ्यार टायम वरताले ते तांते बॉयल करता ना जाल्यार न्हय किमा ना जाल्यार कसन की इंगडे जाताले रायता फेलता म्हणटा न्हय रायता फेलताचे हिंदीन तूं तशी जाताले ताजे खातीर ते हांव फस्टचेच न्हय तांते ताका लायक करून बॉयल करून दवरलेलें अम्मा न्ही बळ्या अम्मा येयले हांगा तर अम्मान असं लायक करून बळ्या हें चॉपिंग करून दवरला कांदो चॉप केला आमगेले प्रिय मित्र धन्या मिरसांग टमाटो आतां लायक करून पुरो हांव आतां फटाफट न्हय करून मसाला रेडी करता आनी मागीर अंडा किमा रेडी करया फर्स्ट प्रिपरेशन करचें आसा मसाला हे पुरो आमगेले इन्ग्रेडियंट्स कायल दवरता तेल घालता जीर घालता मागीर पुरो हे मसालो घालता मागीर लायक करून तांतूं चिक्के हळद पिट्टी पुरो आमगे धनिया जिरा पावडर
मागीर थोडे फार गरम मसाला तितलेंची आनी कांय ना आनी लायक कोरून सुके सुके करता चड उदक बिद्दा घालचें ना हांव वचून कसं केलं गो वेतान ताका ऊन उदकान उडयलें थंड उदक गेल्लें म्हळ्यार ते नाजाल्यार असनो ते साल काडटाना असनो ताजे स्किन ओटूची तो पुरो निकळटा ताजे खातीर थंड उदक घालून ताका दवरलेला चिक्की थंडी जाला बट चिक्की ऊन आसा बट कंपॅरेटिवली चिक्की ऊन आसा नाजाल्यार स्किन काडच्या ती तकलीफ आसता तर हांव असनो एगाचे पुरा स्किन पुरा काडून सोडलें आनी आतां कसं करता तसं लायक न्हू ग्रेट कर न्हू रेडी करून दवरता आतां ग्रेट करच्या बाकी आसा ताजी मागीर हांव मसाला रेडी करता मागीर ताजेर घाल लायक कर न्हू अंडा किमा एक नंबर हाजी कसं विंगडची करता हाजी तांती लायक करून ग्रेट केला फटाफट आता रेडी करूया मसाला तर आता काय दवरला तेल घालया आणि पुरा मसाला रेडी करूया तुमकां दाखयता कशी करता करून सुपर गायज एक नंबर आसा तर तेल घाला आणि तो आता नेक्स्ट जीर घालता तर जीर घाललो आहे तर हाजी मागीर नेक्स्ट न्हू हांव कांदो घालता असं लायक कोण ताका न्हू गोल्डन ब्रावन करता ताजी मागीर पेस्ट आनी पुरो घालता आनी मिरसांग आनी पुरो घालता नाजाल्यार वग्गी घाल्यार करपता ताजी खातीर तर आता नेक्स्ट हांव असो कांदो घालता तो कांदा घाला आता कांद्याक लायक कोण चिक्की फ्राय करूया ताजे मागीर एक एक करून मसालो घालया तर हातूंच न्हू उद्दा आतां घालचें न्हू स्टार्टिंगान तूं तर मागीर घालया म्हळ्यार इथे आमगेले टमाटो आसना त्या टमाटाचे चिक्की उद्दा सोडता ताजे खातीर हांव करता फुल ढाबा स्टायल एक नंबर कांदो चिक्की हांव भाजला आतां कसं करता हें आमगेले जिंजर गार्लीक पेस्ट आसा तें आतां घालता आनी हातूं मिरसांगय घालता लायक कोण भाजूया आता सुपर गाइस एक नंबर आज अंडा कीमा ट्राय करा गाइस तुम्ही अशींची सेम टू सेम फुल ढाबा स्टाईल कसंकी विंगडाची रेसिपी आणि कसंकी विंगडाची एक डिश न्हय आणि खावच्याक फुल मजा चिक्के लायक कोण गोल्डन ब्रावन जाता आता हांव नेक्स्ट पुरा मसाला आनी पुरा घालता तूं म्हळ्यार हळदी धनिया मिरची पावडर कश्मीरी लाल मिरची मागीर ताजे मागीर आमी टमाटो घालया लायक करून मॅश करूया चलो फर्स्ट मसाला घालता मसाला आनी पुरो घाल जाला सुपर लायक कोणाक भाजूया आता आनी ताजी मागीर आमी टमाटो घालया हाजी लायक कोण फर्स्ट मिक्स करूया का हांवें फर्स्ट टायम ट्राय करता सर बट म्हाका गोत्तास मजा येता खावच्याक प्रितीन रांदप केल्यार मजा येता खावच्याक हसून खेळून रांदप करता तेन्ना मजा येता चलो हांगा लायक करून आतां ताका भाजता आनी आतां हांव टमाटोय घालता हांव येदोळ ते हातूं उदक घाल न्ही म्हळ्यार टमाटो आसनो तेंचे उदक आतां सोडताले आतां हातूं आसनो मीठ घालता मीठ येदोळ ते घाल न्ही सुपर गायस पळयाक एक नंबर मसाला रेडी जातास आतां मीठ थोडे घालना जावका जाल्यार मागीर आमी ॲड करया बिलकूल हांव आतां उदक घाल न्ही तर आतां चिक्की गॅस फास्ट करया गॅस चिक्की फास्ट केला हांव आतां म्हळ्यार ते टमाटो लायक करून मॅश जाता आतां लायक करून म्हाका चिक्की हांव मॅश केला आतां हांव तो चिक्की उदक घालता चिक्की उदक थोडेंच घाला सॉफ्ट जाला चिक्की मॅश केलेला आतां हातूं वचून थोडें हांव आमगेले प्रीमित्र धनिया घालता मागीर लास्ट हातूं थोडे वर लायल्यार आमी रोखोया ताका ताजी वयर स्प्रेड करया मागीर आतां लायक थोडे हांव मिक्स करता हाका आमगेले फ्रेंड न्हू प्रिय मित्र धनिया एक नंबर किमा रेडी केन्ना हांव गॅस चिक्की ओड करता सान करता नाजाल्यार करपाक ना ताजी खातीर हा कसन फॉर्मूल येता तसं मसाल्याच्या सुपर एक पटी असं ना हाजी असं टेस्ट कोण पळयता म्हळ्यार मीठ सम पुरा पावला की ना गोबी सॉलिड मीठ बराबर आसा तिखसाणें बराबर आसा हळदाची मेगेल म्हणके आतां
आमगेल्या ग्रेट केलं तंत ते आणि तू घालया आणि लायक करून मिक्स करया गॅस स्लो केला नाजाल्यार ते तंत नाजाल्यार चिपकताल ना ताका ताची कितें फस्ट लायक करून स्प्रेड करया का या बघा गाईस सुपर आज ही फुल एग कीमा तुम्ही ट्राय करा ती आणि म्हाका कमेंट करून सांगा की या अंडा कीमा कशी जालो करनो कधी एक विंगडाची एक ढाबा स्टाईल नो तर रेडी अंडा कीमा आणि हाजी वैरी हांव गार्निश आमगेलं फेवरेट हा 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 प्रिय मित्र दुनिया क्या बात है एक नंबर आमगेल्या अंडा करीज रेडी ट्राय करा ती आणि कशी झालं कोण सांगा म्हाका लंच रेडी झाला आणि आम्ही आता जेवता ती आणि अंडा किंवा एन्जॉय करता ती अम्मा टेस्ट कोण सांग कशी झाला ते पद्धतची लायक झाला तर दनपारां अंडा किमा करून ताजे मागीर व्लॉग करनी हांव विसरलो मागीर ताजे मागीर क्लासा जम्प करलो आनी ताजे मागीर हांव एडिटींग करता आशिल्लो तर जस्ट फिनिश जालें मागीर एडिटींग आनी हांव हांगाची आतां व्हिडिओ एंड करता आनी तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद जाल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा गायज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कपल बाय गायज गुड नाईट